आयज सकाळी जो एक्सिडेंट जालो तो हांगासर गुळेले थंयसर मेळे हितून स्कुटरान ती कामाक वयतली तेजेर गवरेड्यान हें डॅश मारली आनी ती पडली. 15 दिसां पयलीं असोच इन्सिडंट जाल्लो हांगासर कणकिना थंयसर एके बायलेक मारले. पूण हें सुद्दां चालूच आहा. गव्हर्मेंट म्हाका तेजेर कांयच करिना. हें चालूच उरतलें जाल्यार कोणी तरी हेजेर हें करपाक जाय न्हू, स्टॉप करपाक कितें प्रयत्न करपाक जाय. पूण हेजे आयज भुरग्यांची कांयच चूक ना. ती घरांत फक्त 3 फॅमिली मेंबर तेंचो मदतीं तेंचे येवपी कोण ना आनी आयज ती काम करून पोट भरतली. 23 वर्सांची चेडूं तें आतां तेजी फॅमिलीन कशें जगपाचें कांय कळना. फळे डिमांड तेच म्हणटा न्हय, तेंकां एक तर तेंची फॅमिली पळोवपाची आनी ती गव्हर्मेंट तें हेतून आहा ते एरियेत आहा तेंकां कितें गव्हर्मेंट कितें कंट्रोल करपाक जाय. तेंकां कितें एक तर भायर घालोवपाक जाय जाल्यार तेंकां ते धरपाक तरी जायना कितें तरी. थंयचो आमदार मंत्री विश्वजीत राणे जीएमसीत फामिलीचे वासपुसेक पावलो. तो गव्यांक दोंगर काडून पलतडचे अभयारण्यात धांवडावपाच्यो गजाली करता. उपरांत विश्वजीत शेळूय गेलो. गांवांत सद्याक 2 फॉरेस्ट गार्ड दवरपाचें थारलां. आनी म्हणूनच आमकां कितें तरी उपाय करचो पडटलो. म्हणून तांकां विनंती केला की सत्तरीन मुवमेंट पळोवपाक कशें कितें चल्लां तें, खंय कितें भोंवता तें हेजेर लक्ष घालपाक आनी त्या प्रमाणे मॉनिटर करपाक. आनी जे खंय आमकां डावट दिसता की आतां गवरेड्यान जे कोणी आयज सकाळी इन्सिडंटाक आशिल्ले तेका आयडेंटिफाय करून सहकार्य लोकांचे घेवन ते आयडेंटिफाय करून आमी तेका ट्रँक्युलायज करून दुसरे कडेन रिलोकेट करतले. सत्तरीन न्हू, महावीर सेंच्युरी आनी खंय घालूं शकता, बोंडला घालूं शकता, खंय जाय तें व्हरून दी. पूण आमकां लोकांक सांबाळचें पडटलें आनी हे चड जावंक लागले. 1.5 म्हयने भितर सेकंड इन्सिडंट. हांव मुख्यमंत्रीक सांगून आमी वाट काडया. गांवचे लोक म्हणटात सरकारान गव्यांचो बंदोबस्त करचो. ह्या गव्याचो आतां बाकीच्यांकूय भंय. आतां सरकारांक तर जनावरां जायी जाल्यार तेंच्यांनी ती शेरकां काडून आपल्या ताब्यात दवरूंक जाय. आमच्या प्रॉपर्टी ती भोंव जायना आनी आमच्या पब्लीक प्लेसीचेर येवं जायना ती जनावरां. ती तेंच्यांनी आपली शेरकां काडून सेपरेटूच आपल्या ताब्यात दवरूंक जाय अशी तेंच्यांनी हे करूंक जाय. एक्सिडेंट पयलींच जाल्लो. आमी जेन्ना येयली तेन्ना तो आपलो पडलेले आसले थंय भावान तेका अशें माणयेर घेतले. तेका पळोवन आमी आबूज जाली. एक्सिडेंट जाला आमी तेका हात लायलो असो हात लायलो. गयरेडो तेन्ना होतोय आसलो असो गयरेडो फुड्यांतल्यान गेला आमी पळयला. गोंयचो पंच सरकारान हेजेर अजून पर्यंत कांयच उपाय फाटल्या 15 दिसां पयलीं एक इन्सिडंट जाल्लो. एक कणकिऱ्याची बायल एक्सपायर जाल्ली, बिस्टारान अटॅक केल्लो. पूण सरकारान ते पर्यंत अजून काय तेजेर हें करूं ना, उपाय घेवना. तेन्ना म्हाजी एक सरकारा कडेन विनंती आहा, बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी हेजेर हें करचो, उपाय काडचो. आनी आतां आमी सगळीं बायलांक वचून बंदोबस्त करपाचो आनी कितें ते तुमी फुडारा सांग करपाचें. आतां दोगां जालीं अशी करून मागीर सगळ्यांची जातली. खूब जाणां जालीं, दोगां जालीं. वयल्यान दुखलून सुद्दां उडयता आनी गांवांतली भुरगीं आसात आनी आतां हेवटेन गाडयो ना. आमकां मोठ्या वयचें पडटा कामाक सकाळी फुडें आनी शाळेन बी तांकां त्याच रस्त्यान आनी रस्तो ना. प्रुडंटा खातीर चेतन गवास आनी महादेव जोशी.